तरणाट्यांनी दुसरे कडेन बारीक सारीक कामां करचे परस स्वताची जमीन कसून शेतकी मळार करियर करचो असो उलो सभापती आर्लेकारान मारलो। शेतकारांक उर्बा मेळची म्हूण सरकारान शेतकारांक पुरस्कार दिवंक सुरवात केल्या। सुवाळ्यांत मुखेल सोयरो म्हूण आर्लेकार उलयतालो। दरेक तालुक्यांतल्या बऱ्या शेतकारांक कृषी रत्न, कृषी विभूषण आनी कृषी भूषण पुरस्कार दिले। 10वी-12वी ग्रॅज्युएट जाल्लो भुरगो जो आसा ताजे थंय घरात जमीन आसा, त्या जमनीचेर कांयच ना, पडीक जमीन आसा, पूण तो स्वता 4-4.5 हजाराची एखादी नोकरी धरपा खातीर कळंगुटे, हणजुणा नाजाल्यार बागान नाजाल्यार वागतोरा हॉटेलाचेर वेटर म्हणून काम करता। स्वताची जमीन आसा, त्याचे कडेन लक्ष दिवप ना। ताजे हांवें जेन्ना चौकशी केल्या त्या लक्षांत आयलें की तशें वातावरण ना थंय। ताका अशें दिसनाशिल्लें की हांवें हांगासर भितर राबल्या उपरांत म्हाका योग्य दाम आनी योग्य परिस्थितींतले तातूंतले पयशे मेळटले हें ताका दिसनाशिल्लें। हें ताज्या मनान आमकां घालचें पडटलें की तुवें जर हांगासर कश्ट केले जाल्यार त्या कश्टाचें फळ म्हणून तुका योग्य पद्दतीचो मोबदला मेळटलो, योग्य पद्दतीचे तुका पयशे मेळटले। हें जेन्ना ताज्या तकलेन वतलें त्या वेळार ताका दिसतलें की आपण त्या वागातोरा वचून ते टेबलां पुसपाचें काम करप हें चुकीचें आसा म्हणून। म्हज्या हांगासर जी जागा आसा, जमीन आसा, तातूनच हांवें रावपाची गरज आसा। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। इतल्यान हे खबराचित्र हांगा सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।